नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी पणजे शारा संदर्भात उलोवपाचे आसात. डायरेक्ट चंद्रार अशें आमी ह्या कार्यावळीचें नांव दिलां आनी तें इतल्या खातीर कारण आमकां दिशिल्लें आतां पावस सुरू जातलो आनी पावसान भितर हीं कामां जीं पळय बंद पडल्यांत आनी बंद दवरल्यांत ती पावसान सारके रस्तो सारके करून कामां सुरू जातलीं. पूण सद्या पळयत जाल्यार परत मुख्यमंत्री पणजेन पयर आयल्यान जीं पळय कामां अर्दवट उरिल्लीं ती कामां तांणी परत सुरू केलीं अशे तरेचें आमकां आयकूंक येता. ह्या विशीं चर्चा करपाक पणजेन बाबा नक्की कितें चल्लां, पणजेन कितलीं कामां एका बरोबर चल्ल्यात आनी पणजेंतलीं ही कामां कितले मेरेन चालू उरतलीं ही आमच्या हो आमचो चर्चेचो आयचो रोख आसा. आमचे भितर दोन मानेस्त आसात. एक आसा विभव आक्षिकार जे पणजेचे आदले मेयर सद्या कावन्सिलर आसात. आमचे मदीं आसात दत्तप्रसाद नायक एक पणजेंतले जागृत नागरीक. ते वेगवेगळे कॅपेसिटीन पणजेन भितर काम करतात आनीक इनफॅक्ट पणजे संदर्भात जें कितें चल्लां ताचे संदर्भात राग व्यक्त करपाचें काम तांणी केलां. म्हाका सगळ्यान पयलीं विभव तुजे कडेन येवपाचें आसा. आमकां सांग पणजेन भितर नक्की कितलीं कामां चल्ल्यात. कारण आमकां आयकूं येता ते परत स्मार्ट सिटी, जी-सुडा, सिवरेज, PWD आनी G20 एका बरोबर काम सुरू जाल्यात. आनीक आतां जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम बंद दवरपाचें तेन्ना चल्लां तेन्ना कळ्ळें आमकां सिवरेजीचें काम चल्लां. सिवरेज पायप आडखळां पायप काडून नवे घालचे पडटा. सो हे लोकांक नक्की बाबा कितें पणजेन चल्लां हें मातशें तुजे कडल्यान आमकां कळूं दी. पळय पणजेन तशें पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटी 2016 स्टार्ट जाल्ली. हय. पूण ते बारीक मोठे प्रोजेक्ट जावन आज आमी मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जे म्हणटा सिटीक जाय हय. ते चालू आसा. पणजेन 132 कोटीचो सिवरेज नेटवर्क चालू आसा. आमची ओल्ड लायन्स आशिल्ल्यो सिवरेज 1916 बीन घाल्ल्यो त्यो आतां सबंद पणजेन त्यो रिप्लेस करता. त्यो रिप्लेस करता आसतना जालां कितें की ओल्ड लायन्साचे डायग्राम्स ना. सो ते नवें काम करता आसतना खूब कडेन फुट्टा किंवा आनी बाकीचे आमकां ट्रक पडटा ते दिसता. इज बेजिकली बिकॉज वी डोंट हॅव अ ओल्ड डायग्राम आनी एक्झिस्टींग सिटीन काम करप हे खूब कठीण जाता. ते सोडून स्मार्ट रोड्स म्हणून काम चालू आसा. एक आपले विवांटा टू गोवा इंटरनॅशनल हॉटेल ते रोड कॉन्क्रीट रोड येतलो, दोनी सायडीन युटिलिटी डक्ट. तशेंच सेंट्रल पणजेन जर पळयत जाल्यार युनिवर्सल फुटपाथ प्रोजेक्ट तातूंत वेवस्थीत फुटपाथ म्हणजे एका लेवलचेर जाणट्यांक किंवा फिजिकली चॅलेंज हांकां चलपाक एक कॉमन लेवल फुटपाथ अशी जावची म्हणून एक संबंद सेंट्रल पणजेन चालू आसा विथ न्यू स्ट्रीट लायट्स. आनी जी ड्रेन जी आसा ती रिस्ट्रक्चर केल्या. सो तशेंच आत्तां म्हणजे सोंपल्या ती कामां इंटिग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर म्हणजे आमी CCTV जे हे म्हणटा इट्स लायक अ फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट ऑफ द प्रायम मिनिस्टर. सो तातूंत पुलिसींग मागीर एनवायरमेंटल सेन्सर्स, पार्किंग, वेस्ट मॅनेजमेंट अशें आनी आमचे सिग्नल्स अशें सगळो एक सुंदर प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट जाला. आनी मोळ्यान तशेंच फ्लड मॅनेजमेंट मेजर्स तें काम चालू आसा. ते मातशी स्पीड इल्ली कमी आसा पुणून फ्लड म्हणजे मेजर्स हे फ्लडींग मेजर्स चालू आसा. तशेंच पाट्यार रिक्रिएशन एक सेंटर बरो येता विथ प्रॉमिनाड आनी ताजेर मॅनग्रूव वॉक. आनी शेवट जर तुमी पळयत जाल्यार मॅरियटाच्या फाटल्यान SAGच्या फाटल्यान एक सुंदर असो प्रॉमिनाड तयार जाला. सो तशी कामां भरपूर चालू आसा. फक्त इश्यू आसा तो एक इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशनाचो. पळय तुवें सांगला ती जवळ 8 ते 10 कामां आसात. आनीक विभाग भाव सगळ्यान पयलीं खंयचेंय काम करता तेन्ना कॉर्डिनेशन आसपाकूच जाय न्ही. कॉर्डिनेशनच ना अशें कशें जावंक शकता. हें आयचे आतां जर पळयत सद्या 8 ते 10 कामां चलतात आनी आमी म्हणटा तातूंत भितर मागीर जी-सुडाची कामां आयलीं, तातूंत भितर सिवरेज आनी G20 तातूंत भितर घुसलें. अनफॉर्च्युनेटली कशें आसा व्हडले सिटीनी जेन्ना आमी स्मार्ट सिटी पळयता तेन्ना द कमिशनर ऑफ द कॉर्पोरेशन इज द CEO ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. हांगा आमचो स्ट्रक्चर मातसो वेगळो आसा. बिंग अ स्मॉल स्टेट हांगा ते कॉर्डिनेशन खूब कमी जाता. म्हणजे सिवीक बॉडीचो इनवॉल्वमेंट इल्लो कमी दिसूंक येता म्हणजे प्लॅनिंगान. तो जर बाकीचे स्टेट्सा भशेन जर सेटअप आसत जाल्यार म्हाका दिसता हे इश्यूज सेटल जातले. गोंय केदें विभाग आमचो आतां आमकां जॉयन जाल्यात सुरेनबाब फुर्तादो. सुरेनबाब हे पणजेचे एक्स मेयर इतलीं वर्सां कावन्सिलर आसात. पणजेचो बारीक अभ्यास आशिल्ले. सुरेनबाब तुमकां हांव आमचे कार्यावळीन येवकार दिता.
आमी आतां उलयताले आमी सगळ्यान पयलीं विभा बाबाक सांगलां कितलीं कामां चालू आसात आनी ताणें सांगलें ते पळोवन 8 ते 10 कामां आनी ताणें तेंय सांगलां की कॉर्डिनेशन ना. हांव म्हणटा तें अशें की येदें गोंय आमचें सगळें बाकी कडेन सगळी सिटीज गोंयचे येदे असतात, आमचें गोंय येदें, तातूंत भितर पणजे आनीक धाकटली आनी त्या पणजेनी भितर जर कॉर्डिनेशन जायना. सुरेन बाब म्हाका तुजे कडल्यान हें जाय कितें चल्लां स्मार्ट सिटीचें काम फाटलीं 7 वर्सां चल्लां आनी अजून कंप्लीट जायना. Raju Bab, हय thank you for having invited me at a short notice. I want to, तुवें आतांच म्हणलां हय. गोंय येदेशें, हय हांव म्हणटा पणजे येदेशें, हय सारकें येदेशें पणजे. हय कितके किलोमिटर आहा पणजे? हांव नको कितें उलोवंक जाय आनी कितें उलोवंक नाका तें. कित्याक सगळें उलयता हांव. कित्याक पयलें म्हणटा तें हांव दोश दिता आमच्या पणजेकारांक. कित्याक हय, पणजेकार सगळे ओगी आसा. सामकें खेडे गांवांनी लोक पळय काश्टी घालता हय ते उठल्या एक टावरूच येयल्यार पुरो उठले ते रस्त्यार बंद करपाक हय, टावर. सारकें. आनी पणजेचे लोक शिकलेले, हय, बरोबर सरस्वत ब्राह्मण, दुसरे व्हडले व्हडले शिकलेले इंजिनियर, आर्किटेक्ट्स, हय. टॅक्नोक्रेट सगळे आसा हांगा. हय. पूण कोण उलयक भियेता, कोणाक भियेता? हय कोण पणजे लोक म्हाका गोंग जाय कोणाक भियेता ते. हय हांव चड उलोवंक सोदना, हांव तुका फकत सांगूंक सोदता हय. की दॅट आय एम एपिलिंग टू द हाय कोर्ट, ओ द जजीस ऑफ हाय कोर्ट, येस टू टेक दिस एज अ सू मोटो, येस this case as a suo moto, because 1,300 crores have been spent in the smart city. हो Not 300, but 1,300 crores in the last 7 years what you're talking about. दत्तप्रसाद बाब हांव जाणा सुरेन बाब सामको रागार जाला, तापार जाला आनी स्वाभावीक न्ही. अरे पणजेन 7 वर्सां जालीं स्मार्ट सिटीचें काम चल्लां आनी आतां पावस येता तेन्ना जीव सोडा कॉन्क्रिटींग चालू आहा, सिवरेज एके बरोबर तातूंत भितर G20 ती G20 तरी कितें हाडली पणजे. ज्या रितीन आमचे एक्स डेप्युटी मेयर हय जे एक्चुली मेयर आसूंक जाय आशिल्ले, बट कांय कित्या कारणाक लागून ते मेयर ना आनी एक सादे कावन्सिलर म्हणून थंय आनी ताका भरपूर आसा पणजेची ते म्हायती आहा. पणजेकार जाणून जाल्ले आसा. एक इनकम्पिटंट मेयर थंय बशिल्लो आसा आनी इनकम्पिटंट MLA पणजेकारांनी निवडून हाडिल्लो आसा. आतां कित्याक निवडून हाडिल्लो आसा तें आतां पणजेकारांक कळून चुकिल्लें आसा. आज जें आमी म्हणटा विभवान ऑलरेडी जें सांगलें कितें कामां चल्ल्या न्ही, आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजीचो एक बरो प्रोजेक्ट म्हणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट एक्रॉस इंडिया, नॉट ओन्ली इन गोवा, आनी अ पार्ट ऑफ दॅट इज पणजे सिटी. बरो प्रोजेक्ट रॉंगली इम्प्लिमेंटेड ड्यू टू वेस्टेड इंट्रस्ट ऑफ वन फॅमिली. म्हणटा हे काम आतां चालू आसा फाटली 7 वर्सां. आय एम कमिंग टू आनी दॅट. तो आतां आमदार आनीक I'm coming मंत्री exactly जालो to that. देखून आहा मरे. No, I'm coming exactly to that. न्ही, But see, last- म्हजो तुजेर no, हें आहा no, की see, तूं let me पॉलिटिक्स finish. Raju Babu, पॉलिटिक्स हातून भितर हाडप ना. हातून भितर politics म्हाका आसा. जाय तें पणजे या- ताजे पयलीं तुमचे आमदार No, no, BJPचो no, no, आमदार no, आशिल्लो no. तेन्ना तुंय BJPन आशिल्लो. आय एम कमिंग टू ऑल दोस थिंग्स. हांवें सगळे पॉयंट बाय पॉयंट हांव तुमकां सांगता. हय. लास्ट 20 years जशें विभवान म्हणलें CCPच्या अंडर हें सगळें जावपाक जाय. हय. लास्ट 20 वर्सां 1-2 वर्सां जर सोडलीं जाल्यार जेन्ना आमचो शुभम चोडणकर आनी वैदेही नायक मेयर आशिल्ली हय. तेन्ना सदांच म्युन्सिपालिटी ह्या घराण्याच्या अंडर आसा. सो यू कॅनॉट से दॅट की तुमचो सरकार आशिल्लो आनी आमचो सरकार आशिल्लो. दुसरो, ही हॅज बीन अ पार्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट. Correct. He is having plum ministries. करेक्ट. So he cannot run away. Wait and watch बीन ना आता. अरे पण BJP no, no, government no. also can't run away. Your That's what chief I'm minister saying. I'm also coming can't to run that. away. See, I'm coming to Everybody that. is I'm coming responsible. to that. काल Correct. CMान थंय इन्स्पेक्शन केलें काल पयर तें बीन आमी पळयलें. हय. बट आय इक्वली ब्लेम द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो फॉर दिस. Exactly. And भारतीय जनता पार्टी ऑल्सो फॉर दिस. Exactly. Because I'm coming to the straight point where you interrupted me. I would have Correct. told you this point by point. In January 2022, just before the assembly elections, सेवरेज प्रोजेक्ट हरिडली पास केलो. हो पास कोणें केलो? आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान केलो न्ही. जेन्ना हाजेर प्रॉपर स्टडी जाल्ली नाशिल्ली, दीस वॉज रिलेईंग. जशें विभवान म्हणलें, सेवरेज लायन्स ज्यो पणजे आसा त्यो 1967च्यो आसा. देर इज नो डाउट दॅट सेवरेज लायन्स शूड नॉट बी चेंज. इट हॅड टू बी चेंज, बट नॉट इन दीस मॅनर. ताजेर प्रॉपर स्टडी जावंक जाय आशिल्ली. विभवानूच जो रुलींग पार्टीचो आज कावन्सिलर आसा ताणेंच सांगलां की तांचे कडेन आदली ड्रॉइंग्स ना, म्हणजे आदली पायपां खंय आसा.
आदल्यो इलेक्ट्रिसिटी लायन्स खंय आसा त्यो तांचे कडेन ड्रॉइंग जाल्यार कितें तुमी पणजे फोडत वतले यू शूड हॅव फर्स्ट डन दॅट स्टडी पयलीं ड्रॉइंग हाडपाची दीस चीफ मिनिस्टर हॅड टू इंटरव्हीन एट दॅट पॉयंट ऑफ टाइम सुरेन बाब पळय पणजे सिटीचो जरी दत्तप्रसाद नायक जरी पॉलिटिकल उलयता आसलो तरी हांव पणजेचेर बारीक लक्ष आतां फाटले 25 वर्सां दवरून आसा हांव म्हजो एक एलिगेशन असतो असो की जी पणजेर भितर म्युनिसिपालिटीज कॉर्पोरेशनान जे रुलींग आयले गव्हर्मेंटान जे रुलींग आयले फाटले 25 इयर्स तांणी सगळ्यांनी पणजे कडेन दुर्लक्ष केलें नेहरू निर्माण योजने खाला पणजी सिटी आशिल्ली पणजेन सारकें वर्कच करूना ही सगळीं कामां फाटले 20 वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली पणजी वॉज सिलेक्टेड 20 years back by the central government to implement the city projects. Long. Please. When I became the mayor of the capital city of Panji, Yes. the GNNRM scheme Correct. came into force. Correct. What is GNNRM? GNNRM was 80% of the funds were given by the central government, 10% by the local government, Yes. and 10% by the local body, that is the corporation. Correct. Since the corporation did not have the 10%, it was Digambar Kamath who was the chief minister, swore in an affidavit saying that the entire 20% of the funding Amount will be done by the government of Goa. Correct. Now in the smart city, if it is 100 rupees, central government is giving 50 rupees and local government has put 50 rupees. So which scheme was better? GNNRM scheme of 80% to 20%? Both are better. Both are better. The government and the municipality has failed to implement. Not it failed to implement. During my tenure, I am sorry to say, I had, through Kamal Nath, who was the urban minister of government of India, got 100 crores sanction for the Bangani sewage treatment plant. Money had come. 67 crores, 72 crores had come for the water supply, new water supply. हे सगळे 24 बरोबर by आसा 7. हे सगळे बरोबर आसा पण कितें जालें हांव सुरेन बाब सांगता हितून पॉलिटिक्स जाले हय. आनी थोडे कमिशनर आमचे कडेन आसले ते सेबोटायज केले आमची स्कीम. कमिशनर तुम्ही कारण आसले, sabotage झाले. हांव तुका तेच म्हणटा तुम्ही प्रत्येक जाण रिस्पॉन्सिबल आय नो Yes. म्युनिसिपालिटी बाय द बॅक ऑफ माय पाम. येस When I was the mayor, there was a ICLE agency from Delhi येस who had given the comprehensive DPR, detailed project report येस for the smart city of Goa, येस where 18 any amount okay certain amount Yes. was around 20 lakhs or 25 lakhs were paid to them for their services. yes Only for the smart city project, where to come, how to come. yes Where is this DPR of Weekly? Every time this government, I tell you, आता हांव तुका आयकलो विवो पळय म्हाका दिसता कितें जाणा पासिंग द बग no, not passing the buck. हांगा This जालां कितें जाणा government- this प्रत्येक government जाण has failed. आपली जबाबदारी दुसऱ्याचेर धुकलता काँग्रेसीन काम केलें ना काँग्रेस आसतना म्युनिसिपालिटी कडेन इतले बरे प्रोजेक्ट नेहरू पुनर्निर्माण इतलो बरो प्रोजेक्ट ताणें आतां मान्य केला की इतलो सगळो स्टेट गव्हर्मेंट पयशे दिवपा आशिल्ले 75% बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट No, ते काम जालें ना 80%. काम जालें ना आज परत प्रायम मिनिस्टर फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट हांगा बरे तरेन इम्प्लिमेंट जायनात तूं म्हाका सांग आज कितें वॉट इज दीस मेंटलिटी बेसिकली जशें तुमी म्हणले एकामेकाचेर नांवां घालून फायदो ना आज Correct. वस्तुस्थिती अशी आसा की येस आमकां 1300 कोटी खर्च करपाक मेळ्ळे हय आणि अनेक कडेन कामां चालू आसा माय ओनली इशू इज इंटर डिपार्टमेंटल जे कॉर्डिनेशन जावंक जाय आनी एक लिडरशीप जे आमी म्हणटा बरोबर समवन शूड ओन द प्रोजेक्ट्स Exactly. इट कॅनॉट बी की आमी हाजेर नांव ताजेर नांव घालता दे शूड बी सम फादर येस की आमी जर आमी एकट्या मनशाचेर जबाबदारी दिना आमी 10 जाणांक नांव घालपाक शकना सारकें. आनी हो शेवटी प्रोजेक्ट जसो आमी म्हणले आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रायम मिनिस्टराचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट की 100 स्मार्ट सिटी जावच्यो ते प्रोजेक्टाक जर आमी फाटीं दवरता जाल्यार म्हाका दिसता वी आर फेलिंग ऑन हीज ड्रीम्स फॉर इंडिया. मोर दॅन दॅट पणजेकार त्रासान पडल्यात ती आमचो पणजे हांव मानता जगांतलें एक सुंदर शार
मांडवी न्हंय ताजे कांठार पणजे वचलां, इतल्यो एन्शंट बिल्डींग, इतली सुंदर सिटी, अशी सिटी इंडियेन भितर सामक्यो कमी आसतल्यो. आमी तशे आनी त्या actually- सिटीची आमी वाट लावन उडयल्या. आमी तशे लकी आसा, आमकां ऑलरेडी प्लॅन्ड सिटी कशी मेळ्ळा. म्हणजे जर तुमी लेन्स बाय लेन्स आनी सगळे जे ओल्ड ड्रेन्स पळयत बरोबर. जाल्यार आमकां लकीली ते बरें मेळ्ळा. पूण आमी जर त्योच ड्रेन्स जर सारक्यो यूज करूंक पावल्यो, म्हाका दिसता म्हाका ex-mayors विभा म्हाका म्हजो आनी एक तुमकां एक पॉयंटेड प्रश्न आहा. तुमी म्हणलें कॉर्डिनेशन चुकता. आतां फाटलीं जवळ जवळ 5 वर्सां तरी आमी धरया की अशें सरकाराक जें पणजे कडेन लक्ष दिता, त्या काळान मनोहर पर्रीकारा सारको येदो व्हडलो टॉवरिंग पर्सनॅलिटी पणजेक मेळ्ळो. तरी आसतना ही हे स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट आडखळता कित्याक कॉर्डिनेशन जायना? पळय बेसिकली जशें हांवें म्हणलें, आमचो अनफॉर्च्युनेटली हांगा सेटअप वेगळो आसा. भायले सिटीनी पळयत जाल्यार हांवें तुमकां सांगिल्ले भशेन कमिशनर इज द CEO, हय. आनी कमिशनराचे हांगा पावर आमकां अजून पणजेन आमकां सारकी खबर ना. भायले सिटीनी इट इज द कमिशनर कॉलिंग द शॉट्स. नाही, पण हे गव्हर्मेंटाच्यान करपाक पूण हांगा ते जाता. unfortunately मनोहर जायना. पर्रीकाराच्यान अशें करूं जायनाशिल्लें. तूं म्हाका सांग की पणजेचो पळय जो कमिशनर आहा तोच स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट इंचार्ज तसो सेटअप कित्याक करपाक मेळना? भायल्यान कोण तरी हाडून थंय बसयलो. दत्तप्रसाद बाब, दीस इज अ पॉयंटेड क्वेश्चन टू यू ऑल्सो. हय पळय, तुवें जशें मनोहर भाईचें नांव घेतलें, हय पळय फाटल्या स्मार्ट सिटीचो जो प्रोजेक्ट आतां हो चालू जाला. लेट अस टॉक अबाउट दीस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नॉट वॉट सुरेंद्र had proposed before or what had happened in the past. सो ड्युरींग दीस मनोहर भाई ह्या प्रोजेक्टान तितकें इनवॉल्ड नाशिल्ले, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हीज हें. आनी जशें विभावान म्हणलें, कोण बापूय ना जाला, हो शब्द विभावान यूज केलो. हय बापूय कोण आज पणजेचो, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. देर इज एन इलेक्टेड MLA हू हेज टू ओन दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी. कितें पणज्यान चल्लां, कितें तालिगांव चल्लां, बिकॉज इवन तालिगांव इज अ पार्ट ऑफ दीस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. पण तुवें म्हणलें जर पणजेचो आमदार डोंट इंटरप्ट मी प्लीज. काकुलो मोला कडेन जी सगळी ती एरिया आसा दॅट कम्स अंडर तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. 1 वर्स जालें ते बंद पडलें. तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ह्याच मनशान 2010 सेवरेज प्रोजेक्ट चालू केल्लो. आज आमी 2023 आसा, 13 वर्सां जालीं. तालिगांवचो सेवरेज प्रोजेक्ट अजून इम्प्लिमेंट जावना. हाजे पयलीं उत्तर दी. 13 वर्सां जालीं तेन्ना मनोहर पर्रीकार आशिल्लो मरे. पळय, मनोहर भाईक मदीं हाडून तूं ताजे वयलें ब्लेम जें आसा तें डायवर्ट करना. सुरेन बाब म्हाका तुजे कडल्यान जाय. तालिगांव सेवरेज प्रोजेक्ट जो मनीस तालिगांव सेवरेज प्रोजेक्ट सांग पळय म्हाका. No, listen, let me complete, please. तालिगांव सेवरेज प्रोजेक्ट वॉज अ न्यू प्रोजेक्ट. पनाक तुका आनीक दुसऱ्यो लायन्स नाशिल्ल्यो. हय Whereas पणजे is replacing the existing sewerage line, and we know most of the internal roads of Panji are 3 to 4 meters wide, which already has a sewerage line, which already has a water pipeline there, which has already a electrical cables there, telephone cables there. दुसरी सेवरेज लायन घालपाक जागो खंय आसा? ही स्टडी जावकूच ना, म्हणून ती सेवरेज लायन्स सेवरेज आमकां रस्त्यार मेळटा तें कारण. सुरेन बाब फुरतालो. तुवें म्हणलें आपल्याक पणजे जें पळय कितें चल्लां तें सामकें हाताच्या बोटार आपल्याक पळोवपाक वतना आपूण तें जाणा. कितें हो सेवरेज प्रोजेक्ट हो पळय प्रश्न काडला, पळय कोणे पाड घालें? दत्तप्रसाद बाबान आतां सांगलां तशें. हय कितके वर्सां ते 13 वर्सां 13 वर्सां तालिगांवचें सिवरेज कित्याक जायना? पणजे सोड, तालिगांवचें कित्याक जायना? पयले स्टार्टिंगाक ते व्हडले रुंद रस्ते केले, कित्याक केले ते? कोणाच्या फायद्याक केले ते? सूर्यमूर्तीच्या फायद्याक आनी दत्तप्रसादाच्या फायद्याक आनी विभाबाच्या फायद्याक, हो बिल्डराच्या फायद्याक? हय हां, आमी उलयले म्हणटी मागीर आमकां ट्रक धाडना, मनीस धाडना. पणजे लोकांक गमपाक बरें, तुमी आमी पॅनल घातला तेन्ना तुमी आमकां निवडून हाडूंक ना. हां, विभा पळय आनी परत राजू बाब सांगता, none of the out of 30 councillors, 28 councillors were not taken into confidence as far as the smart city works were concerned in the Panjim. Yes. Not a single meeting was held in the corporation hall. Good point. Only once कोण रे तो आयिल्लो तो कन्सल्टंट, नांव कितें तेजें? लामाणी न्हू, रामाणी. हो रामाणी आयिल्लो आनी आमी विचारले, बाबा ये फुटपाथ, युनिवर्सल फुटपाथ पळय आसा, वी हॅड गिवन ए ब्लँकेट NOC फॉर द युनिवर्सल फुटपाथ ऑफ पॅन्जिम सिटी. एक जावचें म्हणून, एक कलर जावचें म्हणून. आमकां सांगचें तुवें खंय तें? वो आमकां सांगता फकत 4च वॉर्डांनी फुटपाथ येतले म्हणून, आनी खंय येवचें ना म्हणून. यू डोंट आस्क मी क्वेश्चन बिकॉज आय एम कम विथ अ ब्रीफ. Yes. This has already been tendered
work order has been given for only 4 wards. दॅट्स ऑल A ट्रू. smart city. सुरेन बाब, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाचे डायरेक्टर कोण कोण आसात? तुमचो महापौर, मेयर आहा, मेयर आसा, तुमचो आमदार आमदार आसा. आसा. तुमकां कावन्सिलरांक कॉन्फिडन्सा घेवना पळय केन्नाच घेवंक अरे ना. पूण हो पळय आमरे, तुम्ही ruling तो पळय अरे आमच्या पूण कडच्यान. तुम्ही तुमच्या मेयराक विचारप न्ही. मेयर इज रिप्रेझेंटिंग यू. Are my dear friend Raju Bab, we are old friends. This mayor budget त्याने 2 मिनटां भितर काबार केली. स्टँडिंग कमिटी 1 मिनटा भितर काबार केली. त्याकडे उलोवप कितें सामको तूं? Can a budget be finished in 2 minutes? The people of Panjim should realize it. See, also people should know that the contractors who are laying these sewerage lines, तांची पयलींचे कितें एक्सपिरियन्स आसा in laying sewerage lines ते काडपाक जाय. Right. They are road contractors who have been given sewerage project. दॅट्स ट्रू. म्हणजे expertise म्हणटा ती तांची नात तातूंत. हे काही सिरियस क्वेश्चन्स हांगा मुखार आयले. तातूंत भितर पयली गजाल कॉन्ट्रॅक्टर्स जांकां अशे तरेच्या कामाचो अनुभव ना. नंबर 2, पणजे तुवें म्हणलें तशें 1960 म्हणजे जवळ जवळ पोर्तुगीज काळान भितर घाल्ली ह्यो सगळ्यो सिवरेज लायन्स. ताचे संदर्भात नकाशे तयार नात. आनीक प्रायम मिनिस्टर सारको येदो व्हडलो BJPचो टॉप लिडर ताजे फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट्स म्हणटकीर केंद्राचें हांगा लक्ष आहा. इतलें आसतनाय बी हे अशे तरेचो घोळ कित्याक जावचो? आनी तुमी कावन्सिलर म्हणून तुमकां विश्वासान घेवप ना, घेनात अशे तरेचो पळय जो आरोप जाता हो चड सिरियस जाता न्ही. कारण तातूंत भितर कितें जाता, कावन्सिलर जे आहात तांचेरय फाल्यां निश्क्रीय म्हणून शाप पडटलो. जशें एक्स मेयर सुरेन बाबान सांगलें की हय. कॉन्सिलर्सांक काय भितरल्या कॉन्फिडन्सान घेवना. हय. बेसिकली कशें जाता, कॉन्सिलर्स हे सगळे लोकल इलेक्टेड पर्सन जाता, म्हणजे ते एरियेची जाण आशिल्ले Correct. वा लोकांचे त्रास समजणारे अशे एक ग्राउंड लेवल सोल्जर्स म्हळ्यार जाता. सामकें So बरें तांकां सांगलें. जर कॉन्फिडन्सान घेवन जर कळिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां थोडे इनपुट्स दिवपाक बरें पडपाचे की हांगा बायो आसा किंवा हांगा आनी कितें आसा. अशें आमकां ड्रेन आसा, जुनी ड्रेन. आतां जाणटे लोक वाड्यार खूब आसा, ते आमकां खुबदां सांगता हांगा पुर्तुगीज साहेबाची ड्रेन आसा, हांगा हात लावं नाका. सो एटलिस्ट म्हज्या वॉर्डान हांवें ट्राय केला की त्यो ओल्ड ड्रेनी डॅमेज न करता नवी पायपलायन घाल्या. सो अशें म्हाका दिसता जर बाकीच्या हांकां कळिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. आतां कमींग टू द इश्यू ऑफ हे कित्याक जालें, ताजे पेक्षा हांव एकूच म्हणून म्हाका तर दिसता की फायनली CMन आपणें लक्ष घालां आनी ताज्यो 2-3 विजिट्सान म्हाका दिसता जी कामां रगडटाशी दिसताली ती आतां धांवता अशी दिसता. आनी दुसरें म्हणजे एक नवो ऑफिसर स्मार्ट सिटीक अपॉयंट केला. सो ताका पणजेची बरी नॉलेज आसा आनी म्हाका दिसता CMचें एक्टीव पार्टिसिपेशन आनी नवो ऑफिसर जो अपॉयंट केला CEO ताचे फूल टायम प्रेझेन्सान होपफुली संजीत रॉड्रिगीज होपफुली हे सगळे म्हणजे ताका सिंगल पावर दिल्या टू कोऑर्डिनेट ऑल एजन्सीज. सो हे येणाऱ्या दिसान तरी थोडे रिजल्ट्स आमकां मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सुरेंद्र संजीत रॉड्रिगीज हाका पणजे बद्दल आस्था आसा अशें आमी मानताले. तुजें कितें मत? ताका पयलीं हाडपाचो? संजीत रॉड्रिगीज तेमी स्टार्टिंगाकूच हाडपाचो. हय हांव तेच कित्या खातीर? He is brought too early now. Not late. He's been brought too early by the chief minister. हय. And I, being the senior most councillor or corporator of capital city of Panjim, Yes. 7-term elected, Yes. my wife 5-term elected, Yes. 4-time mayor. Yes. The chief minister didn't have the courtesy of saying, "अरे सुरेन बाबाक मातशें आमी आपया मरे का." आनी तुका कमिटीचेर घाला मरे स्मार्ट सिटीच्या. कशें घालतले कित्याक हांव कमिशन घेयना. हे सगळे पाड पडले कमिशनाक लागून. 1300 आणि कोण रुपया. ते कमिशन घेता ते पळोवंक जाय तुमी. कमिशनाक लागून हे सगळे पाड पडला पणजे. एक चौधरी म्हणून कोण तरी MD आशिल्लो हय. ह्या इमेजीन Exactly. हाचो पणजी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाचो. हय. त्या चौधरीक पयलीं हाडून इंटरोगेट करूंक जाय. यस. ह्यो सगळ्यो भानगडी करपाक ताचो चड हात आसा. सो ताका पयलीं हाडून इंटरोगेट करपाक जाय आनी हो. ताणें हे प्रोजेक्ट अरे पूण ताका हे बरोबर चौधरी म्हणटा ताका तुमी हाडून हांगा बसयतात आनी सुरेंद्र फुर्तादो सारके जाका पणजे सामकी खबर आसा. चौधरीक हाडून सारको विभावा सारके मनीस जाका सिरियसनेस खुबश्यो आसा. गोश्टी ना वखतालो. ते राव रे. खंय खंय फ्रॉड जाले आनी खंय खंय भानगडी पळय जाल्या त्यो चौधरी मागीर राव सांगतालो. रे बाबा. तू सारको उलयलें. सुरेन फुर्तादाक ते हाडचे ना कित्याक सुरेन फुर्तादाक ते भियेता सुरेन फुर्ताद MLA जायत म्हणून. समजलें न्हू. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स म्हाका दिसता हय. एक म्हत्वाचो विशय म्हणजे हांगा चुकता. म्हणजे जी प्रोजेक्ट्स चालू आसा ते जर एक व्हिडिओ काडून नाल्यार पब्लीक इंटरेक्शन केलें Yes. आनी पब्लिकाक जर कळ्ळें की बाबा ही कामां आमकां जातली जाता
जाल्यार लोकांच्या मनान कॉन्फिडन्स येतले स्मार्ट सिटी म्हणटकच लोकांक मातसो एक भंय दिसपाक लागला. एक्झॅक्टली. सो जे पब्लीक इंटरेक्शन जर वाडत एट लोकल लेवल, हे पब्लीक इंटरेक्शन खरें म्हणजे सुरवातीक जावपाचें. बरें एनी आमचो कार्यावळीचो टायम सोंपत आयला. म्हाका तिगूय जाणां कडल्यान सामकें थोडे भितर कांय सेकंदा भितर आपआपलें मत जाय. दत्तप्रसाद तूं सांग. एकूच सगळ्यांत पयलीं म्हणजे मेन विशय जो आसा इज सेवरेज. येस. सेवरेजी खातीरूच सगळे जे बाकीचे बरे प्रोजेक्ट्स आसा म्हणजे जशें विभावान म्हणलें फुटपाथ फ्रॉम टोंका टील सांतिनेज, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, बरी आहे. बट ते सेवरेजी खातीर त्याय प्रोजेक्टाची वाट लागिल्ली आसा. सो पयलीं म्हणजे लेईंग सेपरेट सेवरेज पायपलायन्स इन पणजे वेर दर इज ऑलरेडी एन एक्झिस्टिंग लायन इज नॉट अ सोल्युशन. ती पायप बस्टिंग टेक्नॉलॉजी म्हणून एक वेगळी टेक्नॉलॉजी आसा, ती यूज करून जर हो प्रोजेक्ट फुडें व्हेल्लो जाल्यार हे बरे रितीन जावपाचें. आनी जशें कितें आसा पळय, जांकां कांयच नॉलेज ना आनी ज्या लोकांक पर्संटेज खावपाक चड इंट्रस्ट आसा ते आज दुर्दैवान हांगा इलेक्ट जावन आयिल्ले आसा. रिडींग दीस स्मार्ट ओनली वन सेंटेन्स जाय. Panjimites are sitting on a time bomb. Sewage pipeline has been damaged everywhere. Yes. Water pipelines have been damaged everywhere. Electrical cables have been damaged everywhere. These rascals of contractors will dig at night and overnight they will put the mud. Now only when the monsoon come and the water starts seeping everywhere, people of Panjim will come to know that what we are saying today. विवो बाब, म्हाका तुजें पावसान पणजे बुडटली, पणजेकार सामके भुयारान पावतले. पळय हे पावसाक सांगपाक खूब कठीण, कित्याक जे जितले कडेन ड्रेनी भरल्या ऑर जितल्यो ड्रेनी तोडल्या मोडल्या हे सांगपाक खूब कठीण. फक्त एकच सांगन दिसता की आतां जे आमी त्रास काडल्या ताचें फळ आमकां एका वर्सा नंतर तरी बरें मेळ्यार पुरो. आनी खऱ्या अर्थान अच्छे दिन जे आमी म्हणटा ते पणजेक एक स्मार्ट सिटीचे टॅग लायन मेळून आमकां ते अच्छे दिन मेळ्यार पुरो अशें हांव एक ऑप्टिमिस्टीक हाजेर करता. थँक्यू विभव बाब. सुरेन फुर्तादो, दत्तप्रसाद नायक, तुमी आमचे कार्यावळीन आयले आनी तुमी परखड मतां व्यक्त केली. आनी ही पणजेची मतां सुरेन बाबान म्हणलें तशें पणजेकार कित्याक ओगी बसल्यात, पणजेन भितर हो आपल्या त्रास दितलो तो आपल्या त्रास दितलो अशें म्हणून तुमी तुमचें पळय नागरिकत्व म्हणून आनी ताका तुमी पाळो दिनात. लोकशायेन भितर तुमी उठपाक जाय, तुमी प्रश्न विचारपाक जाय. आनी तुमी जो मेरेन दबाव हाडचे नात, तो मेरेन पणजी सुदारची ना, तो मेरेन कितल्योश्यो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट येवन ते वेळार पूर्ण जावचे नात. आनी परत आतां पावस येता, पणजे सदांच बुडटा, पूण ह्या वेळार पणजे सामकी फोंडकुलान भितर वचपाची भिरांत निर्माण जाल्या. म्हाका दिसता सगळ्यांनी त्या खातीर बारीकसाणेन जें कितें चल्लां ताजेर नदर दवरपाची गरज आसा. स्मार्ट सिटी चंद्रार अशें आमी म्हणिल्लें, तुमी लक्ष दिलें जाल्यारच स्मार्ट सिटी आपल्या जाग्यार आसतली. पळयत रावात गोमंतक TV.